दीस मंगळार, फेब्रुवारीची 25 तारीख 2025. पयलें वाचप सिराक प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. अध्याय 2 वळ 1 तावन 11 पर्यंत. म्हज्या पुता, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेताय जाल्यार ताळण्याक तयार राव. प्रामाणीक काळजसो जा आनी थीर राव, आनी विघ्नांच्या वेळार भिया नाका. तुवें तुजेच दीस सुखान सुपोवचे खातीर ताका वेंग मार आनी ताका सांडी नाका. जें सगळें तुजेर येता ताचो स्विकार कर. तुज्या कश्टांत सोंसणीक जा. कित्याक भांगार उज्यान घालून तपासतात आनी देवाक मानवताल्या मनशांक कश्टाच्या आगट्यांत. ताचेर विश्वास दवर आनी तो तुका पावतलो. नीट वाटेन चल आनी ताचेर भरवोसो दवर. सर्वेस्पराक भियेताल्यानो ताचे काकुळतीचेर भरवोसो दवरा. तुमी पडना जावच्याक वांगटी वाट धरना जावच्याक. सर्वेस्पराक भियेताल्यानो ताचेर विश्वास दवरा आनी तुमचें इनाम तुमकां चुकचें ना. सर्वेस्पराक भियेताल्यानो बऱ्या वस्तूंक, सासणाच्या संतोषाक आनी काकुळतीक आशेवन रावा. आदल्या पिळग्यांचेर नदर घाला आनी पळया. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराशी जाला? थिरासणेन ताका भियोन चलतल्यांक ताणें केन्ना तरी सांडलां? ताका उलो मारतल्यांक ताणें केन्ना तरी सोडला? कित्याक सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. तो पातकां बक्षिता आनी कश्टांच्या दिसांनी निवारता. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 37 3 तावन 4, 18 तावन 19, 27 तावन 28, 39 तावन 40. श्लोक. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातान सोड, तोसो तुका चलोवन व्हरतलो. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें आधार. तेन्ना देशांत रावून शांतीन तूं जियेतलोय. सर्वेस्परा सोवें आसूं सगळो तुजो संतोष. तेन्ना तोसो तुज्या काळजाचे अत्रेक भागयतलो. श्लोक. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातान सोड, तोसो तुका चलोवन व्हरतलो. बऱ्या मनशांच्या जिवनाचो सर्वेस्पराक हुस्को आसा आनी गांव तांचो शाश्वत दायज जावंक पावतलो. कश्टांवारांच्या वेळार तीं घाबरचीं नात. दुकोळाच्या दिसांनी पर्यंत खावंकू जेवंकू तांकां उणें पडचें ना. श्लोक. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातान सोड, तोसो तुका चलोवन व्हरतलो. वायटाक पाट कर आनी बरें आधार. तेदवां देशांत शाश्वत निवास तुका मेळटलो. कितें न्याय नितीचें तें सर्वेस्पराक मानता आनी आपल्या भक्तांक तो केदेंच सांडचो ना. श्लोक. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातान सोड, तोसो तुका चलोवन व्हरतलो. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या खुर्साची बडाय शिवाय हेर खंयचेंच व्हडपण म्हाका नाका. ताचे मारिफात संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक खुर्सार मेलां. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 9 वळ 30 तावन 37 पर्यंत. जेजू आनी ताचे शिस गलिलियांतल्यान उतरताले. ते वेतात
ते कोणाकच कळी जावचें ताका नाका आसलें, कित्याक ताच्या शिसांक तो शिकयत अशें सांगतालो, मनशा पुताक धर्न लोकांच्या हातांत दिताले आनी ते ताका जिवेशी मारतले, पूण जिवेशी मारतस तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उरतलो. पूण ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना आनी ताचे लागीं विचारूंकय ताणें धैर्य घेतलें ना. ते कफरनावाक येवन पावले आनी घरा पावतस तुमी वाटेर कितें तर्क करीत आसल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें. पूण तांणी जाप काडली ना, कारण तांचे मदें कोण व्हड म्हणून वाटेर आसतना तांणी एकामेका तर्क केल्लें. तेव्हा तो बसलो आनी 12 आपणासरशीं आपोवन तांचे लागीं म्हणालो, जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सगळ्यांच्या की निमाणो जाय. उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदेगात ताणें उबो केलो आनी ताका पटलून धरून तांचे लागीं तो म्हणालो, जो कोण असल्या भुरग्यांक म्हजे नांवी घेता तो म्हाकाच घेता आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्ही, बगार म्हाका पाठयलेल्याक घेता. देवाचें उतर हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. जेजून शिसांक बरें आसलेलें मात्र दिल्लें न्ही, बगार वास्तवीक तरान कितें जिणी म्हणून शिकोवन दिल्ली. रक्तामासाचें आनी अशिकपी शिस संवसारी बुलोवण्याक आनी भद्रतेक आशेवन आसलें. हेंच जिवीत म्हणून शिस तांच्या अशीर मनोभवांत चिंताले. ह्या संदर्भार जेजू नीज जिवीत कितें म्हूण कळीत करता. जिवितांत त्याग ना तर जिविताचो शेवट पंताक पावना. जिवीत सुखाचें मात्र म्हणून चिंतून जियेल्यार वास्तवीकपणा थावन आमी पयस आसां. जिवितांत पिडा आनी भलायकी, कश्ट आनी सुख, दूख आनी नश्ट सहज, हें सक्कड कशें आमी स्विकार करता म्हणलें आमचेर होंदोन आसा. आमकां सदांच बरें मात्र मेळना, बगार दुरसोणें आनी दुरसोंचे व्यक्ती सदांच आसतात. असल्या संदर्भार जेजूचीं उतरां धैर्य सांडिनाकात, धैर्य दितात, जिविताची दिशा उजवाडायतात. जिणयेंत अधिकार ग्रेस्तकाय शाश्वत न्ही, बगार ते फुलां बरी, सकाळीं फुलतात आनी सांजेर बावतात. मनशा जिवीत अशें जावन आसता, अधिकाराच्या अमलार जियेनासता खालतेपणाची जिणी जियेल्यार जेजूचीं उतरां, जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सगळ्यांच्या की निमाणो जाय. आमचे थंय फळ दितात,